प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 5वी चीट 27 ते 32 पर्यंत 27 to 32. आनी पयलें आमी आतां देवाचें उतर आयकुया. जेजू लेवीक आपयता. हाचे उपरांत जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका 2 वसुलदाराक मांडवेर बसतलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळें सोडून तो उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें. आनी 2 वसुलदारांची आनी तांच्या सांगाती जेवणाक बसलेल्या हेरांची व्हड खेट आसली. तेन्ना फारिजेवांनी आनी तांच्या 2 शास्त्र्यांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसुलदारांनी पातक्यां बरोबर तुमी कित्याक खाता पियेतात? परतीपाल करून जेजून तांकां म्हणलें, बोरी आसलेल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक वैजाची गरज. तुमी प्रमाणीक म्हूण दोत्तात तांकां आपोवंक हांव येनासला. पूण तुमी पातकी म्हूण लेखतात तांणी आपलें जिवीत मोन बदलचे खातीर असल्यांक की हांव आपोवंक आयलां. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू एका 2 वसुलदाराक, ताचें नांव लेवी, ताका आपयता. आनी कितें म्हणटा लेवीक? तो म्हणटा म्हज्या फाटल्यान ये. भाव भयणीनो, हो जो लेवी आसलो तो एक 2 वसुलदार आसलो. तो जे काम करतालो बरें काम करनासलो. तो सगळ्या लोकां कडेन टॅक्स काडटालो, केन्नाय चोरतालो, केन्नाय दुसरे कडेन कसलेंच वायटपण करतालो. आनी जेजू ताका आपयता आनी तो म्हणटा म्हज्या फाटल्यान ये. आनी जेन्ना जेजू ह्या 2 वसुलदाराक ह्या पातक्याक आपयता, हो पातकी लेवी इतलो खोशी जाता की जेजूक आपल्या घरा आपयता आनी एक व्हडलें जेवण करता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना लेवी एक 2 वसुलदार आसा, ताच्या घरान कोण आसतले? ताचे आमीक कोण आसतले? ताचे आमीकूय 2 वसुलदार आसतले. आनी 2 वसुलदार येतात आनी ताचे सांगाती जे दुसरे मनीस आसतात, ते जे बरे मनीस न्ही, तेय येतात जेवण करपाक आनी जेजू तांच्या बरी जेवण करता. पूण पळयात कितें घडटा. फारिजियो आनी 2 शास्त्री येतात आनी जेजूच्या शिसांक म्हणटात, तुजो पात्रांव, तुजो धोनी कित्याक ह्या पातक्यां बरोबर, कित्याक तांचे बरी खाता पियेता? भाव भयणीनो, केन्नाय आमीच ह्या फारिजियां भाशेन जाता. ह्या संवसारांत कितलो लोक आहा जो जेजूची वळख तांकां ना. कितले पातकी आसात जे इगोर्जेक वचनात, मागणे करिनात, सदांच तिंट्यार बसतात, खबरो करतात, कोणाचे त्रास करतात. पूण आमी खरेंच तांचे कडेन वचून तांकां बरे भाशेन उलयता, तांकां खरेंच देवाची खबर दिता. हो फकत आमी म्हणटा, हो कसलो मनीस रे, कसले फामिली, कसलो भुरगो रे, कसले. आनी तें म्हणून आमी करून तांकां आजून पयस आमी कोत्ता, तांकां खरेंच देवा कडेन हाडना. पूण जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, बोरी आसलेल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक वैसाची गरज. बोरी आसलेल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक वैसाची गरज. भाव भयणीनो, वायटाकारांक, तांच्या आत्म्यांक खरेंच ही देवाची खबर ना, तांच्या मनान खबर ना. ती फकत ह्या संवसारान आसतात. आनी आमी जी म्हणटात, आमी जी गोरजीक वता, आमी देवाचें उतर आयकता, आमी मागणे करता, आमी खरेंच आमकांच बरी म्हणटा, आमी केन्ना शर्माव दिता, आमी देवाचें उतर उलयता, आमी सजमता की जो लोक आमी कोत्ता तें करिनात, ती सगळीं वायट, ती सगळीं इफेरनान वतात. आनी आमी तांकां पयस दवरता, तांच्या फाटल्यान आमी वचना, तांकां बरी खबर दिना. आनी तेजे वरवीं हें जें जेजू म्हणलां तें आमकांय जेजू म्हणटा आयज. बोरी आसलेल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक वैसाची गरज. आनी ह्या लोकांक, जो लोक तिंट्या कडेन बसतात, वायट कोत्ता, दुसऱ्यांक त्रास दिता, तांकां केन्नाच देवाचो मोग केन्नाच तांकां ती ओकळोंक ना, जेजूक ओकळोंक ना, त्या लोकांक गरज जेजूची. त्या लोकांक
गरज देवाच्या उतराची, त्या लोकांक गरज देवाच्या मोगाची. आनी भाव भयणीनो, आमी जी देवाच्या मोगान आमकां देवाचो मोग मेवला, आमी खरेंच देवाक जेजूक ओकोता, तर आमी ओकोता जाल्यार हो जेजू जो आमचे भितर आहा आमी दिवंक पावता काय? आमी खरेंच दुसऱ्या कडेन वेता काय? हो फकत आमी फकत देवासपणांनी आमच्या इगोर्ज मातयेन आमचेच घरांनी आमचेच मागणी करून आमी समजता की आमी एकदम सगळीं सालबार जाल्या, आमीच बरी मनशां, सगळो लोक संवसार जो वायट करता ती वायट आनी ती इफेर्नान वतली म्हणून. भाव भयणीनो, जेजू एक लेवीक जो एक पातकी आसलो, तो एक 2 वसूलदार आसलो, तो वायट करतालो, ताका आपयता आनी जेन्ना ताका आपयता लेवीचें आख्खें जिवीत बदलता. ते सगळे 2 वसूलदार जे ताचे कडेन आयल्ले घरा कडेन ते दिसा जे जेजू बरी जेवताले, ते देवाचें उतर आयकतात आनी तांचें सगळें जिवीत बदलता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, कितले जाणां आमी आयज हें देवाचें उतर आयकोन फकत आयकताले आनी कांय करची ना. आमी देवाचें उतर आयकता, हें सद्दां देवाचें उतर जें वेता दुसऱ्या कोड्या गांवांनी आनी दुसऱ्या घरांनी आमी सगळें आयकता, पूण खरेंच आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावता? आमी म्हणटले आमी देवाचें उतर जाणा, आमी बरीं मनशां, आमी इगोर्जेक वता, आमी मीस आयकता, आमी तेच करता, आमी सगळे मागणी करता, पूण कितलो लोक आसा आमच्या गांवांनी, आमच्या फॅमिलीनी जो देवा कडेन केन्नाच देवाचो मोग तांकां केन्नाच कळोंक ना. पूण आमी जी म्हणटा क्रिस्तांव, आमी म्हणटा जी देवाच्या मोगान आसा ती आमी ही देवाची बरी खबर जेजूक दिता, दुसऱ्यांक दिता काय? आयज जेन्ना हे शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, हेंच जावनी आमचें मागणें, हेंच जावनी आमच्यो कोन्यो, हेंच जावनी आमचो थाराय. आमी ज्या लोकांक देवाची गरज आहा, जशें जेसून म्हणलें, बरीं आसलेल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज, त्याच भाशेन जो लोक आजून जेजूक वखना, आजून ताचो मोग तांकां फावो जावंक ना, तांकां जेजूची गरज. आनी आमी जेजू जो आमचे भितर आहा हो आमी दुसऱ्यांक दिवपाक वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक